सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण बोकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो सोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गोवळी. हाका राखवल दार काडटा. बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटास तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखतात ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते पोरक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पोळण धांवतात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार, देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांत्र भितर सरता तो शाबीतयेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सोरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेश मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन ओमतोच्या मापान तें मेळो म्हूण.